तस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि आजच्या दिसाळ्यात माझी कथा आयल्या. अप्पा म्हजो इश्ट. कशें आसा कथेचें नाव? ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं तुका बरगता कितें मोडसरी कळटा ह्या पेपरातले? परत जर ह्या पेपरा हात लायत फोडून काडटलो धरून. मोडसरे यो तुका दाखयता. एक सांगलेले तुका काम सारखे करपाक जायना मगो. तुझं लक्ष तरी खंय आसता गो? थंयसर ती कोळसुली थंयसर भरून वतली जाल्यार ते तुका दिसना? नागोवपाक उठला आमकां हय? बील कोण भरतलो? तूं भरतले? पण खंयची कडली फुडक्या नशिबाचे जीव खावपाक उठला आमचो. आई आई सांग रे बाबू किती झाले? हे पळय लक्षू दिदीन म्हाका दिवाळीक शर्ट दिला. लक्षू दीदी साक्षात लक्ष्मी माता रे. ना जाल्यार हे आसा नाव हेजे देवीचे पण सामके महापापी लक्ष्मी खंयचे घडले. ओ शर्ट कितें करूं? हा बाबू हो शर्ट व्हरोन आरमारीन दवर. ना जाल्यार ही जी सावळी पडोन हो शर्ट तुजो पिरोंग आसा. चल बाबू दवर दवर चल बेगीन व्हरून दवर. समीक्षा हे समीक्षा त्या तिगांकू घे आनी भितर यो मातशे. येले येले. आनी त्या वर्गाताक सांग गोट्यान वचून पड म्हणून. ए दादो फादर आलता मरे. तू किती आवाज करा? तू आवाज कर दादो. कसले दादो व्हडलो व्हडल्या फुडें आवाज करूं येना दादो. अरे तू रे कित्याक कडमडलो आतां हांगा? आयज लक्ष्मी पुजन मरे. हातार कितें लक्ष्मी दवर मरे दादो. दादो लक्ष्मी अरे बेबद्या एक बरें चोडू सोद लग्न जा आनी तेज्या वांगडा पूज मरे लक्ष्मी. चेडू दी मरे. तर लग्न जाता लक्ष्मी पूजन करता आनी तुका आपयता चिरमुले गावपाक. अरे सोडू जाय तुका. एक काम कर आले ह्याच घरान यो चेडवा माळ घाल आनी घेवन चल आपल्या घरा. हे सांगता रे दादू तू म्हाका चेडू दिता
फाल्यां येऊ हय म्हणजे माझी लग्न जाता दादू हय फाल्यां कितल्यान येऊ चला यो मंगलम सावधान मंगलम दादू अहो फाल्यां येता लग्न माझे लग्नाक येवपाचें सगळ्यांनी काय कुंजवनाची सुंदर राणी जीवताविळा धीर तुझ्या विन क्षणभर राहेना आज तुझ्यातच विरघळू देना मिठीत तू घेना अनवट उरियागही तगमगाशी लावते उधळून मी टाकले तन मन येना वेड तुझा विरह म्हणवा वेड तुझा प्रणय हळवा वेड तुझे या जगण्याचा सूर झालेला वेड तुझा विरह म्हणवा वेड तुझा प्रणय हळवा वेड तुझे या जगण्याचा सूर झालेला नकळत देहातली थर थर जागते अनतव श्वासातला परिमळ मागते जडले हळवेसे मन होईला जरे नयनी फुललेले सुख होई साजरे अनवट उरियागही तगमगाशी लावते उधळून मी टाकले तन मन येना वेड तुझा विरह म्हणवा वेड तुझा प्रणय हळवा वेड तुझे या जगण्याचा सूर झालेला वेड तुझा विरह म्हणवा वेड तुझा प्रणय हळवा वेड तुझे या जगण्याचा सूर झालेला वेड तुझा विरह म्हणवा वेड तुझा प्रणय हळवा वेड तुझे या जगण्याचा सूर झालेला सावी कितें जालें मेले मरो थंय घोवाक तरी शांती मेळटली सदा भाऊ सावीन तुझे नाव राखले तुवेन त्याचे लग्न बेबद्याकडे करून दिले मरे तरी सुद्धा इतक्या नशिबाचे त्या तिकडे माझ्यानी नाव राखतले अरे पण अप्पा तुवें पेपर वाचलो तो अरे सावी आमचे सीए झाला सीए आणि त्याने सगळे श्रेय तुका दिला एक शीम अशी शिमेतल्यान पार वचपाक शिकिल्ले अप्पाक गरीब कुटुंबातल्या सावी पहिल्यापासून शिकपाक हुशार आशिल्ले तांच्या घरची परिस्थिती बरी नसली तरी लेगीत ताच्या बापायन ताका आधार दिलो सावीन पत्रकाराकडे उलयतना सांगले की आपल्या पुराय शिक्षणाचे श्रेय बापायक फावो जाता
माझ्या अप्पाक लागून आयज हांव इतले बरेच शिकला आणि इतली नामना जोडले. तशेंच माझ्या घोवाचो लेगीत म्हाका खूब साथ मेळ्ळो. कोणी कितलोय व्हडलो जावं त्यांच्या घरांचो हात मेळप हे खूप महत्वाचे. आणि माझ्या प्रत्येक पावलार माझी घरची दिगी जाऊन उभी असली. केन्नाच कोणी फाटी उडूंक ना. सगळ्यात चड म्हजो अप्पा सदानंद नायक हेंका हांव दिनवासता. म्हज्या जेत्याचो पयलो मान हांव म्हाज्या घरच्यांक दिता.